सडा रुमडावडा वाठारात एका घरात चोरी जाली। घरातल्यान सुमार 14 लाखांचे भांगर चोरयेक गेल्ल्याचे घर धनी सांगता। या प्रकरणात सोयऱ्यांचो आस्पाव आसा असो दुबाव संबंधित फॅमिलीन उक्तायला। मुरगांव पुलिशेचो तपास सुरू आसा। पळयात। घरात चोरी जाली ऑफ गोल्ड अराउंड 14 lakhs. एक व्हडलो मंगळसूत्र, व्हडलो नेकलेस, 1 पेअर ऑफ इयरिंग्स आणि एक अराउंड 8 ग्रॅमाचो लॉकेट. सो आम्ही लास्ट गोल्ड 29 पयलेले सगळे असले आमचे आणि 2 तारखेक आम्ही बेळगांव वचपाची असली. सो हांवें म्हाज्या भाभीक सांगले बिफोर लिवींग फ्रॉम द हावस. आय टोल्ड माय भाभी टू चॅक ऑर्नामेंट्स एवरीथींग. सो हांवें ताका सांगलें, तेणें बरें म्हणून ती चॅक करपाक गेली. पयल्यार तिंगा मिसींग आसा सगळे. सो आमी मागीर बोवाळ जालो घरान. म्हाजी फूल फॅमिली आयली चॅक करपाक. आमी गडबडीन कितें केलें, सगळ्यांनी ते डब्याक हात लायले. सगळे फूल कबड बीन आमी सगळे चॅक केले. सगळे कपडे बीन काडून सगळे पयले. आमकां खंयच मेळोंक ना. सो हांव तरी पण सगळ्यांक टायम दिले की इफ कोणेन घेतला जाल्यार हाडून उडया. आनी म्हाजी सुद्दां कबड ओपन दवरली. म्हाजी सुद्दां कबडान हाडून उडयल्यार जाता म्हणून हांवें सांगलें. टील रातचे 11:30 मेरेन हांवें पयलें. मागीर कितें आवाजूच ना. मागीर हांव पुलीस स्टेशनार केलें कंप्लेन. केन्ना ती गजाल 2 तारखेक? हय, जून 2 तारखेक. मागीर पुलीस स्टेशनार गेले? हय, पुलीस स्टेशनार गेले. तेमी आमकां एक्सेप्ट केले. सगळे हांगा हाडले. भाभीचे ते भाभी कडेनूय उलयले आनी आमकां हेल्प केलें. तेन्ना फोंडा गेली चॅकअप. आनी म्हाजी कजन भयण ते कामाक गेल्ले आनी घरान ते सदक, म्हाजी आवय आनी तेजो भाव, तिगूच जाणां आसलीं. म्हाजी आवय सीक आसता ती चडशी भायर बेडारूच आसता आनी सदक म्हणटा ते भाभीच्या बेडरुमानूच आसता 24 hours. फकत वॉशरुमाक आनी खावपाक भायर सरताले ते आनी दीसभर बेडरुमानूच आसताले. आमी लास्ट गोल्ड आमचे 29 आफ्टरनून पयलेले भाभीन सगळे आसले. सो एकटे सदफ म्हणून भायरसून आमचे रावपाक येयल्ले फ्रॉम 26 मे ऑनवर्ड्स. देन ते आमच्याच वांगडा आसले विथ माय फॅमिली. आमी 2 तारखेक चॅक केल्ले. चॅक केले तेन्ना भांगर नासले आमचे. सो ते टायमार ते हांगाच आसा आनी आमच्या वांगडा ते सोदपाक लागले भांगर. तुमकां तेजेर डावट आसा? हय, आमकां तेजेरूच डावट आसा. म्हणजे पुलिसांक इन्फॉर्म केला तुमी? हय, आमी पुलिसांक इन्फॉर्मूय केला आनी हांवें ताका कितें फोर्सफूल करूंक ना. तेजी मावशीक आनी तिच्या मामाक बीन कळ्ळें की तेणेन घेतला म्हणून. सो तेमी ताका खूब रिक्वेस्ट केले. घरान ताका समजयलें. ते रेडी जाले पुलीस स्टेशनार येवन सांगपाक सगळें कितें तें. आनी तेणें सगळें आपलें कन्फेसूय केलें चोरी आपण केल्ली म्हणून. कशें केली तेंय सांगलें. आनी मागीर सोमतेच तेच दिसा स्टेटमेंट चेंज केलो तेणें. पुलिसां फुडल्यान स्टेटमेंट परतो चेंज केलो? हय. सो आतां सद्याक पुलीस कितें म्हणटा? इन्क्वायरी चालू आहा? हय, इन्क्वायरी चालू आसा. पुलीस आमकां खूब हेल्प करता. आमी कितेंय सांगल्यार आमचे बरे भशेन आयकून घेता. काय प्रॉब्लेम सद्याक तरी काय ना? इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा? इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा.